मोळा भाव भयणीनो, आमच्या भारतांत आमची आत्मीक परंपरा दोंगर, दर्या, उदक हे पवित्र. जायते फावटी आमी दोंगरार देवळां आनी पवित्र जागे बांदून घेतले जाल्यार पळयता उदकाचे नदी पार करून वयर थंय साफ जावन वयर दोंगरार सोडूंक जाय आसलें, जंयसर देवाचें देवूळ आसतालें. सो दोंगर जावन आसात एक आत्मीक प्रकटीकरण, देवाचे प्रकटीकरण, देवाचे आसणे आमकां दोंगरा जाग्यार मेळटा. आनी दोंगराचेर जायतीं विस्मितां घडल्यात. देवाचे अनुभव गुरूंक मेळ्ळा. सो जावं रानांत वचून वयर दोंगरार बसून आमचे पारंपारीक गुरू देवाचें दर्शन घेताले. तर आज शुभ वर्तमानान आमी असलें एक दर्शन, जेजूचें दर्शन ताच्या शिसांक लाभलें. पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब हे तेगूय साक्षीदार जाले जेजूच्या रुपांतरां. जेजूचें रुपांतर म्हणजे की तो नवो जावंक ना, बगर जेजूचे आत्मीक स्वयं परजोळ्ळे दिश्टी पडले, जे भितरल्यान जेजू दैवीक स्वयंबाचो तें तांकां अनुभवंक मेळ्ळें. चकचकीत सुर्या सारके रुपांतर जेजूचें. सो ते रुपांतरा वेळार जेजू नवो जावंक ना, बगर ताचें जिवीत पुनर्जिवनपण जाल्या उपरांत कशें जातलें तें तांकां सुजमून आयलें. गोश्ट मरण सोसूंक जाय आसलें, ही काणी तांकां तांची आपोस्तलांक ताणें 6 दीस पयलीं सांगलें. आनी ते 6 दिसा उपरांत हें रुपांतराचें दर्शन तांकां मेळ्ळें. जायते फावटी आमी अशे पिलग्रिमेजीक वयता तीर्थ जाग्यां वयर. तीर्थ म्हणजे सात्वीक जावं वेलंकाणी वा केरळा वो आमच्याच हांगासर एक दोंगरार वयर इगोर्ज आसा. म्हयन्याच्या 8 तारखेर थंय मिसा जाता. सो लोक थंय ते पिलग्रिमेजीक वयतात आनी थंय गेल्या उपरांत तांचें परिवर्तन जाता, नवजिवीत तांकां मेळटा. सो ते भाशेन हे जेजूक नवजिवीत मेळोंक ना, बगर ताचें दैवीक स्वयं कितें तें ताच्या शिसांक परगट करता. आनी सांव पेद्रू लोकांक सांगता, आमी तुमकां बेश्टे काणयो सांगूंक नात, कित्याक आजचो काळ फोट आसा ती सोत करून फोटकिरी काणयो आमकां सांगून बुलयतात. तो म्हणटा आमी तुमकां अश्यो काणयो सांगून तुमकां आमी बुलयनात, बगर आमी साक्षीदार देवाच्या रुपांतराचे आमी आसलोले थंय, आनी पुनर्जिवनपणाचें जिवीत कितें तें आमी पळयलां. आनी ते सांव पेद्रू आनी जाकोब आनी जुआंव जेजूक म्हणटात, सायबा आमी हांगासरूच आमी तुमकां तोंबू घालून हांगासरूच आमी रावंक आमकां आमची खुशी. जेजू म्हणटा, तुमी दोंगरा वयर देंवन वसात, तुमच्या शेळ्यांची
काळजी घेयात, लोकांक म्हजी बरी खबर परगटात. जायते फावटी अशें जाता, देवाच्या घरान येता हांव, आमकां हांगासरूच बसून रावंक दिसता. आमचे जिविताचे दूख त्रास सोंसूंक आमकां कठीण लागता. हांगा बरें देव आसा आनी हांगासरूच रावंक दिसता. तशें तांकांय घडलें. जेजू म्हणटा बाबा तुमकां खरो सासणीक जिवीत मेळोंक जाय जाल्यार सकला दोंगरा देंवन वसात आनी शेळ्यांची काळजी घेयात. तर आमी जायते फावटी आमकां आतां गुरू फुडारी येवन आमकां आमच्या स्वताचे परंपरांचे पयस व्हरूंक सोदतात. फटकिरी जिवीत बासावन स्वर्ग बासायचे बगोर कोंड बासायतात. तर आमी तांकां बुलोना जावं आमचो खरो देव बाप आनी आवय जेजूचो ताचेर विश्वास दवरून आमचेच कोश्ट त्रास दुखाचें जिवीत दांतल्यान चलोवन बासायल्ले स्वर्ग ह्या संवसारांत अनुभवूंक थीर जेजूचेर विश्वास आनी जेजू रिगून रावन आमचें जिवीत आमी सदांचें जिवीत जियोया.